फूल नासतना जडाक सोबायना, मीठ नासतना निस्त्याक रोसना, तशेंच स्वागताची उतरां नासतना कार्याक सोबना. हांगासर जमल्या तुमकां सर्वांक स्वागताची उतरां उलोवंक हांव उबी आसां. पयल्यान पयलें हांव धन्य देवाक अर्घ दितां आयचो हो स्पर्धो सोलोन व्हरूंक फावो केल्ल्या खातीर. ह्या सोबीत कार्याचे अध्यक्षस्थान ना तो जाल्यारय आमकां सोबयत येता आसा आमचो मोगाळ विगार बाब भोव मानादेक फादर अँड्रू लिओ डिसोजा आनी आमकां सदांच मोगान प्रोत्साव आनी उत्तेजन दिवन आमच्या ह्या कार्याक सदां उत्तेजन दिलां. मोगाळ बापान हांव तुमकां ह्या कार्या मोगाचो आनी गानाचो स्वागत मागता. पळोवंक भोव सोबीत सदांच आस्कुऱ्या तोंडाचे, सर्वां वट्टक मोगान बसोवचे, भुरग्यांक मोगान तिदवोवचे आमचे मोगाळ सायट विगार बाब मानादेक विलियम डिसोजा तुमकां ह्या कार्याक गौरवाचो आनी मोगाचो स्वागत मागता. पळोवंक गंभीर तरी उलोवण्यांत बारीस मोगाळ, बुदवंत आनी चुरक मोतीचे आमच्या इस्कॉलाचे प्रिंसिपल आनी तशेंच सांस्कृतीक समितीचे संयोजक मानादेक बाब पीटर गोंजाल्वीस तुमकांय मोगाचो स्वागत. खंयच्याय स्पर्ध्याक वरयणार भोव गरजेचे, तर आयच्या ह्या स्पर्ध्याक वरयणार जावन आयिल्ल्या मानादेक बाब अरुण लोबो, सिस्टर सरिता क्रास्ता आनी कुमारी स्विडल डिसोजा तुमकांय मोगाचो स्वागत. आमचे संगी आसात आमच्या फिरगजीचे गोळीक उपाध्यक्ष श्रीमान जॉन डिसिल्वा आनी कार्यदर्शी श्रीमान संतोष मिस्कीन. तुमचें हजरपण आमकां वर्तो संतोश हाडटा. तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. हांगासर हजर आसच्या स्पर्धिकांक, तांकां पाठिंबो दिल्ल्या वाड्याच्या गुरकारांक तशेंच हो स्पर्धो यशस्वी रितीन मांडून हाडूंक कुमक केल्ल्या सांस्कृतीक सभेच्या सांद्यांक आनी विक्षण करूंक आयिल्ल्या फिरगजीच्या अभिमानींक आनी सोमेस्तांक मोगाचो गानाचो मनाचो आनी गौरवाचो स्वागत. सर्वांक स्वागत केल्ल्या लविनमनेजच तुकाय बरो स्वागत. आनी आतां वरेनरांची वळख करच्याक आनी तांकां स्वागत करच्याक मुखार आपयता डॉक्टर प्रिती डिसोजा. आयच्या ह्या कार्याक कॉम्पिटिशनाक जजेस जावन आमचे मदें आसात मानादीक बाब अरुण विलियम लोबो, सिस्टर सरिता मारिया क्रास्ता आनी मॅडम स्विडल डिसोजा. हांचे विशयंत एक ल्हानशी झळक तुमचे मुखार. मानादीक बाब अरुण विलियम लोबो विनंती करता म्युरलन दयेकन पाद्र्यापांक तांच्या बसक्यार आन्न ते बसोवंक. जोरान ताळयो दिवन आमी स्वागत करया फादर अरुण विल्सन लोबो. आसात ते सिद्धकट्टेचे. पयलें तांणी वावर दिला कोर्डेल फिरगजेंत काडाबांत. भोव नांवाड केल्लें तांणी नांव नाराविंत, कित्याक थंयसर 10 वर्सां प्रिंसिपल जावन सेवा दिवन सगळ्या कॉलेजीक एक बरें नांव हाडिल्ली किर्ती तांची जावन आसा. आतां प्रस्तुत ते प्रिंसिपल जावन आसात पद्वा कॉलेजीचे आनी पद्वा एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनांत कॅम्पस डायरेक्टर जावन तांचो वावर दिवनंत आसात. मंगळूर विश्वविद्यालयांत एकेडेमीक कावन्सिलाचे मेंबर ते जावन आसात. आनी इतलें आसल्यारय भोव बरो स्वभाव तांचो. एक्स्ट्रीमली हंबल अँड द मोस्ट एबल एडमिनिस्ट्रेटर म्हूण नांव तांणी जोडलां आसता. ही इज वन ऑफ द मोस्ट एमिनंट स्पीकर आनी सदावत ड्रामान जावं दी, खंयच्याय कल्चरल एक्टिविटीजान जावं दी, तांची उमेद विशेष. विनंती करता फादर पीटर गोंजाल्वेस तुमी फुलां दिवन फादर अरुण विल्सन लोबोक स्वागत म्हणच्याक. आमची नेक्स्ट जज जावन आसा सिस्टर सरिता मारिया क्रास्ता. विनंती करता सिस्टर तुमी तुमची बसका स्वीकार करची. Can we have a big round of applause to Sister Sarita Maria Crasta. Sister of Charity ह्या मेळाची जावन आसा. तांची पॅरिश
पयलें बेळा तांचें शिकाप BA BEd जावन तिची चड अभिरुची सायकॉलॉजीन जावन आसा. सायकॉलॉजीची सर्व तिणें शिकाप रोमांतावन जोडलां. अशें आसता सिंगिंगांत एक्टिंगांत भोव हुशार ती. प्रस्तुत जेरोजा कॉन्वेंटांत आसा, वेलेन्सियांत तिची वस्ती. थंयसर ती ज्युनियर सिस्टर्सांक फॉर्मेटर जावन वावर दिवन आसा. हांवें येदोळस सांगले प्रमाणे अ वंडरफूल एक्टर, अ टॅलेंटेड सिंगर अँड अ मल्टीफेसेड पर्सनॅलिटी जावन आसा सिस्टर सरिता मरिया क्रास्ता. Having the third judge, one of the most person who has done a great name in the field of artistic talents. May we have Madam Swedel D'Souza. विनंती करता म्युरियलान दयेकरन मॅडम स्वीडल डिसोजाक तिच्या जाग्यार आणपाव मनशाक. Can we have a big round of applause? मॅडम स्वीडल डिसोजा वा मंजूरची. तिने MSc क्लिनिकल सायकॉलॉजीन केलां. तिचे कडेन थिएटर आर्ट्स म्हणल्यार एका सब्जेक्टांत तिणें डिप्लोमा केला. नीनासम थिएटर इन्स्टिट्यूट भोव फामाद इन्स्टिट्यूट तें आसा सागरा शिमोग्गांत. आतां प्रस्तुत ती सेंट अलोयशियस डीम्ड टू बी युनिवर्सिटी हांगासर कावन्सिलर जावन वावर दिवन आसा. आनी तशेंच रंग अध्ययन केंद्र म्हणलें एक स्टडी सेंटर आसा एलोशियसांत. थंयसर ती थिएटर एक्टर आनी डायरेक्टर जावन वावर दिवन आसा. कन्नडा जावं दी, इंग्लीश जावं दी, कोंकणी हर एका भाशेंत तिचें एक्टींग उत्तीर्ण. आमी हर एकल्यांनी साबार नाटक पळयल्यात आनी एक नाटक भोव फामाद जावन आशिल्लो तो आसा एमाउस. आनी ह्या नाटकांत तिणें भोव बरो पात्र दिला आनी वो नाटक आमच्या बोंदेलच्या फिरगजींती जाला. 40 पुटी याच्याकी चड वो नाटक प्रदर्शीत जाला आनी त्या नाटकांत हांव स्वीडल डिसोजा हर एकल्यांक मोगाची जाल्या. स्ट्रीट प्लेयांत भोव हुशार, इंग्लीश प्लेज डायरेक्ट करता आनी इतलें मात न्ही, कॉमेडी कंपनीन ऑर्गनायज केल्ल्या कर्नाटक त्या कॉम्पिटिशनांत वारेसदार म्हणल्या ड्रामाक मॅडम स्वीडल डिसोजान बेस्ट एक्ट्रेस एवॉर्डी जिखला. मोगान आमी स्वागत करता मॅडम स्वीडल डिसोजा. विनंती करता फादर पिटर तुमचे कडेन परत तांकां फुलां दिवन स्वागत करच्या. So can we have a big round of applause as we welcome the 3 distinguished judges, Madam Swedel D'Souza, Sister Sarita Maria Crasta and Reverend Father Arun Wilson Lobo. Thank you. थँक यू डॉक्टर प्रीती डिसोजा ओरेनरांक तांची मोठी परिचय करून दिल्ल्याक. आमी थोड्याच घडयांनी हो स्पर्धा आमी प्रारंभ करतले. स्पर्धेची नियम हर एकल्यांक कळीत आसात, पूण परत एक फावटी तुमच्या गमना काडच्याक स्पर्धेचो विशय तांच्याच वाड्याच्या पात्रोणाचें प्रदर्शन करी जाय. जर संतांच्या नांवान पात्रोण ना तर खंयच्याय संतांचें प्रदर्शन करीत. प्रदर्शन एक नटन पद वा विविधता आसत, पूण ह्या पात्रोण संतांक संबंधीत जाल्लें जाय. प्रदर्शनांत नैतीक मौल वा मौल्याधारीत संदेश आसूंक जाय. वाड्यागारांचें मेतेरपण प्रमुख जावन आसा. खड्डाय जावं एका स्पर्धेकान सांत वा पात्रोणाच्या नेसणार आसा जाय. प्रदर्शन लायव्ह जावन आसा. खंयचे रेकॉर्ड, पेन ड्रायव्ह, CD, मोबायल वा रेकॉर्डीत ताळो वा संगीत आडवारला. लायव्ह संगीत, पद वा ताळ्याक अवकाश आसा. प्रदर्शनाक केवल 3 मिनटां, वेदी तयार करूंक 1 मिनट असो अवकाश आसा. वरवण्याची नियमां अशीं आसात: पात्रधारींचे स्वाभाविक आनी क्रियात्मकपण, संतांचें नेसन संबंदीत सांत वा पात्रोणा परी दिसूंक जाय, नैतीक मौल्यां प्रदर्शन करची रीत, सगळ्या प्रदर्शनाची रीत. जराल नियमां अशीं आसात: प्रदर्शन मानाचे आनी घनाचे जायचे. एका वाड्यात तावन सडीत म्हणल्यार 10 स्पर्धकांनी मात्र भाग घेवेत.
ही जावन आसा ह्या स्पर्धेची जेराल नियम. स्पर्धिकांच्या गामाक हर एका टिमांनी हे उडासा धरचे. तुमकां 4 मिनिटाचे अवकाश आमी 1 मिनिट परफॉर्मन्स आनी 1 मिनिट स्टेज सेटिंग आनी 3 मिनिट्स परफॉर्मन्स. आमी टोटल 4 मिनिट्स तुमकां दितालो. फर्स्ट बेल आमी दिताना हांगासर तुमी स्टेज सेटिंग सुरू करचे. स्टेज सेटिंग इन केस तुमकां ना जाल्यार इमिडिएट तुमचें प्रदर्शन तुमी आरंभ करी येता. इन केस कोणाकी स्टेज सेटिंग ना जाल्यार तुमी प्रदर्शन आरंभ करी येता. फर्स्ट बेल जाल्ल्यानंतर आमी 3 मिनिटांनी सेकंड बेल दिता. ताच्या उपरांत परतून 1 मिनिट तुमकां द लास्ट बेल म्हळ्यार फर्स्ट बेल तुमकां स्टेज सेटिंग वा तुमी परफॉर्मन्स स्टार्ट करियत. 3 मिनिटांनी आनी एक बेल आनी 4th मिनिटान द लास्ट बेल. सो ही जावन आसा आमची टोटल 4 मिनिटाचे अवकाश तुमकां आमी करून दितलो इन्क्लुडींग स्टेज सेटिंग. आनी तुमच्या परफॉर्मन्सा वेळार केवळ स्टेज वयर 10 जाणांनी मात्र आसूंक जाय. हांकां इन्स्ट्रुमेंट कोण प्ले करतात तांकांय आमी इन्क्लूड करतलो. कोणीय इन्स्ट्रुमेंट सकयल तावन प्ले करूंक अवकाश ना. कोण जर इन्स्ट्रुमेंट प्ले करतात तांणी ह्या स्टेज वयर आसूंक जाय. आनी ही सगळी स्टेज तुमी वापरयेत आनी एंट्री तुमकां खंयच्या सायडीनी तुमी एंट्री आनी एक्झीट करयेत. पूण सेकंड टीम वा तुमचे नेक्स्ट टीम येता आसतना तांकां डिस्टर्ब जायनातले बरी तुमी पळयत. सो फर्स्ट बेल आमी हांगासर दिल्या उपरांत तुमची स्टेज सेटिंग वा प्रदर्शन तुमी प्रारंभ करचे. रोमासो सान लॉरेन्स रक्षसाक्षी. सुरविल्ल्या पयत सभेचेर गूण प्रभाव घाल्ल्या संतां पैकी सान लॉरेन्स एकलो जावन आसा. चक्रवर्ती वलेरनान 258 इस्वेंत क्रिस्तांवांक मरणाचे फर्माण दिलें आनी तांचे आस्त स्वाधीन करूंक हुकूम दिली. सौगा दियेकोनाक मरणाक बली करच्याक कैद केले. आपणाक व्हरूंक ना म्हूण लॉरेन्स दूख पावलो. थोड्या दिसा उपरांत सान लॉरेन्साक राया मुखार येवंक फर्माण जालें. क्रिस्तांवां लागीं जायती आस्पदीक आसा आनी ते सर्व रायाचे स्वाधीन येतले म्हूण राय चिंतून आसलो. ताचे लागीं आशिल्ले आस्पदीक मुझे स्वाधीन कर म्हूण राय हुकूम दिले. लॉरेन्स ओपवालो आनी 3 दिसांची रजा मागून ताचे लागीं आशिल्ले सर्व दुडू समाजाच्या निर्गतिकांक ताणें वांटलो. 3ऱ्या दिसा ताणें कुर्डे, मने, हरिगार, तोंटे, विधव, अनाथ आनी जायती दुबळी तांकां सर्वांक ताणें एकठांयले आनी राया मुखार हाडून धैर्यान सांगलें. ही जावन आसा आस्त पयत सभेची. हे पळोवन रायासोराक तकलेक सोडलो आनी ह्या कारणा लागून लॉरेन्साक सावकास उजार बाजूंक हुकूम दिली. सरयेचे कायलेर विणगोन न्हिदोन उजार बसतना तसो कुशालपणाचो स्वभाव जिवो आसलो. सान लॉरेन्स म्हणालो, म्हजी एक कूस बसली, आतां परतिया. अशें सान लॉरेन्स मार्तिरांचें मरण पावलो. रोम शहरा खातीर मोगान लॉरेन्स मरण पावलो. ताच्या नांवाच्या अर्था प्रमाणे पयत सभेक मान बागोवन ताणें मरणाक वेंगलो. सुम्याच्या सर्गी वोटांतलो अपुर्बाये सोये कोळो मार्तिसा लॉरेन्स बोळो सुम्याक सदा मान वालो
Naman, naman, Salores, Mogal Mati Santa, Magon tudi, Devi Kripa, Mogal Saloresa. आज आम्ही नित्यादर वाड्याघरा आमची पात्रोण साहेबी नित्यादर मायाच्या रूपने तुमच्या मुखार प्रस्तुत करता. सगळ्या संवसारार मनशांची मनां ह्या रुपण्यातय ओडटात. ह्या रुपण्यार आमकां दिसता सायबीन आनी तिच्या वेंगेंत आसचो बाळक दोग आंज बडवे. रुपण्याच्या तकलेर दोनी कुशन्यासच्या अक्षरांक देवाची माय म्हूण अर्थ जाता. सायबिणीच्या उजव्याक 6 मिंगेल आनी दाव्याक 6 गब्रियल श्रेश्ठ बडव्यांनी सोम्याची पाशांवाची हातेरां धरल्यांत. बाळूक जेजू ही पाशांवाच्या हातेरां बळोवन भियान आकांता. तसोय तो आंग काडटना ताच्या पांयांची वाण निसारता. ताची आवय ताका वेंगेंत घट्ट धरता आनी दोनी हात आपल्या उजव्या हातांत काण घेता. आमच्या जिणेंत कश्ट कुरीस आनी आकांताच्या वेळार कशें जेजू बाळूक आपल्या मायेक वेंग मान रावता गे, तशेंच आमी आमच्या कुडी आत्म्याच्या गरजांनी मरियेचो आदार सोदीत जाय. ती आमकां सदांच पावतेली, कित्याक ती जावन आसा सदां कुमकेची माय, आमची नित्यादाराची माय. सहाया माते प्रभु ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಲ್ಮೆದಾತೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾತೆ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಲ್ಮೆದಾತೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ಕಾನಾ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯ ಕಂಡ ನೀ
फ्रांसीस सावेर पवित्र सभेच्या इतिहासात नावार्धीक मिशनरी पैकी एकलो. तो एप्रिल 7, 1506 इसवेन स्पेनाच्या नावारेन जल्मलो. तो पॅरिस विश्वविद्यालयात शिकताना जेजुईत मेळाचो घडणार. सांत इनासाच्या आत्मीक जिणेंतावन प्रेरण जोडिल्ल्या ताणें उंचल्या शिकपाची आशा सांडून वांजेल प्रसार करच्या मिसावान वेंग मारली. तो 1540 इसवेन जेजुईतांचो प्रथम मिशनरी जावन भारताच्या गोवाक येवन थंयची स्थळीय भास आनी संस्कृती शिकून हजारो लोकांक जेजूची सुवार्ता परगट करून तांकां पवित्र स्नान दिवन गोंयचो साहेब म्हूण प्रसिद्ध जालो. ताचे मारिफात आमच्या पुर्वजांक क्रिस्ती भावार्थ लाभलो म्हूण सांगूंक आमकां वर्तो अभिमान. भावार्था खातीर ताका साबार कश्ट आनी दगदणी मेळ्ळ्यारी भारतांत ताचें मिसांव सफळ जालें. तो डिसेंबर 3, 1552 इसवेन चीनाच्या शांगचुआन द्वीपान देवाधीन जालो. ताचें खालतेपण समर्पीत जिणी आनी मिशनरी उर्बा मेसोन 1622 इसवेन ताका सांत म्हूण पासारलो. मोगाच्यानो मोगाक घडना. ह्या संवसारार जात कात लेखी नासता. फूड वांटे फांटे आनी स्वार्थ नास्तिकपण सोडून येताना जात कात लेखी नासता. तुमकां क्रिस्तांवांक धैर्यान क्रिस्ताक परगट करूंक देवान विंचला. जशें हांवें साबार देशांची गड उतरोवन क्रिस्ताक परगटलो तशें तुमी तुमच्या काळजांतलो अडकल्यो आनी बंदडेंतले भायर येवन देवाचें राज विस्तारोवंक पेसाडा. कश्ट दगदवणेक फूट करून भावार्थांत तिरासान सांबाळन गरजेवंतांक कुमोग करून क्रिस्ताक परगटया. देवाचे मिसांव सुपोल जावं दी आमचे मिसांव. आमच्या सम्राट सावेरा उदे तुझ वाडायल्या तारा बोगोळांनी तूं आदारा आमच्या गांवांत आमच्या घरा माय बाप करतार सांडून लायलोय खोलो भावार्थ आमकां हाडलोय कश्टून गांवेल परगट केलोय आमचे मोदे जोरून मेलोय. क्रिस्रायाच्या निमाण्या झडतेच्या दिसाचे दृश्य आता आमी पळोवया. तेदवा एक व्हड शियासन आनी ताचेर बसून आशिल्ल्या क्रिस्त्रायाक हांवें पळयलो. भुमी आनी आकाश ताचे मुखली पळून गेली आनी नपयस जाली. मेल्लीं वडां आनी ल्हानां शियासना हुजीर उबी आशिल्लीं हांवें पळयलीं. तेदवा पुस्तकां उगडलीं. शेकी आनीक पुस्तक उगडलें. तेंच जिविताचें पुस्तक. तशेंच पुस्तकांनी बरोवन गेल्ल्या मनशाच्या कृत्य प्रकार मेल्ल्यांची जडती जाली. दर्यान आपणासवें आशिल्ल्या मेल्ल्यांक सोडून दिली. उपरांत मरणांत आनी पाताळान आपणासवें आशिल्ल्या मेल्ल्यांकय सोडून दिली. हर एकल्याक ताच्या कृत्य प्रकार जडती जाली. तेदवा मरणाक आनी पाताळाक काडन उज्याच्या सरोवरांत उडयली.
हो उज्याचो सरोवरच दुसरे मॉर्न जाची नांवां जिविताच्या पुस्तकांत ताका काडणी ह्या उज्याच्या सरोवरांत उडयली आनी जिविताच्या पुस्तकांत नांवां आशिल्ल्यांक सर्गींचें देणें फावो जालें. मोगाचें न्हू हांगासर आमी पळयलें निमाण्या दिसाची जर्ती कशी जाता म्हूण सांगून देवच ना सर्गच ना म्हणल्यार ह्या संवसारांत आमी जिवन आसतना आमकां एक निमाण्या दिसाची जर्ती आसा म्हणलें आमी उगडासान दवरूंक आसा. हांगासर पळयल्ल्याच्या की सर्तीक मापान आमची जर्ती जातली म्हणलें आमी सदांच मोतीन धरूंक आसा. जर आमकां सर्गींचे राज आपणावंक आसा तर आमी देवाचो चड आनी चड मोग करूंक आसा जाल्ल्यान देवाचो मोग करया आनी सर्गींचे राज आपणावया. देव बरें. सडताना जेजू नित्राण जाता, सांगात सुकताना दैर उणें जाता. जेजू देवाचो पूत कालवारीचे वाटेन एकसुरो आनी अपराधी जावन समकातना कश्टाता आनी खुर्साचें वजन वोवंक बोळ नासतना परत परत धरणेर पडटा. खुरीस आमकां क्रिस्तांवांक जैताचो संकेत जावन आसा कित्याक तो खुरीस जेजून वावयल्लो आनी त्या खुर्सार ताणें प्राण केल्लो. आमची जिणी देवाचें एक देणें पूण थोडे पावटी जिणयेचें देणें वोजें जाता, बरादीक जाता, अर्थरहीत जाता. पूण बरवसो आशिल्ल्यांक हर एक सलवणी लिसांव शिकयता, हर एक पोडणी जैता कारण जाता. आमी खालती जाल्ल्या शिवाय आनी आमचें उणेपण मानून घेतिल्ल्या शिवाय फुडें समकूंक असाध्य. आमी अस्कत जातना जर आमी जेजूक उलो मारता तर तो आमचे जिणये पळयणार, ताचो हात दिवन आमकां ताचो आदार दितलो. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमी नाना रितीचे खुरीस वावयता. आमच्या कुटुंबाचे समस्ये आनी पिडाशिडा, कश्ट, दूख, नश्ट आनी विविध पंथावनां आमकां खुर्सापंदाक चिरडितात. पूण जेजून मरणाचेर जैत वेल्लें आमी आमकां नवो भरवसो दिलो. आमच्या जिणयेच्या हर एका सन्निवेशांत खुर्साक दिश्ट लावया, खुर्साक पटलून धरया. खुर्साक आपलें रगत वारयल्ल्या जेजू आमकां सडवून दितलो. खुर्सा पगलेक म्हाका दवर तुजो शीस जावन रावच्याक हांवें देंवता तैतावन कुरपेशी वोर रावूं तरी तुजे सवे खुर्सा थंय हांव पातीणी दवरता पिडी शिरीन कश्टा दुखान हांव खुर्साक पोटलून धरता. कितलो सोबीत हो कार्मेल दोंगर. ह्या दोंगरार सुबीत आनी परमळीक फुलां फुल्लल्ल्यान पवित्र पुस्तकांत हाका होकलेक श्रंग रायल्या तकलेक सरी केलां.
Carmelaची मोगागेन गुपी तुगे राणी कार्मेलाची तू सियोनाची भक्तीन अज्ञाची शारुदी निराधार्याची हा किती सोबीत राणी कार्मेलाची मोगागेन गुपी तुगे राणी कार्मेलाची तू सियोनाची भक्तीन अज्ञाची शारुदी निराधार्याची हो सावन आसा सांत सायमन स्टॉक कार्मेल मायचे दर्शन देखल्लो तिचे तावन तिचे सर्व भुरग्यांक रक्षणाची बसवणी जोड घेतलो कश्टा वेळार आमी ह्या बेंतिणीचे वेंग मारया ती बेंतीन घाल आमी तिची भुरगी म्हूण दाखोवन तिका मोगान उलो मारया संसाराच्या उलोवण्या पाठ करून देवसाराच्या बोलवण्या सुचोवची को घर वाळचे नेसार कालपोणी बोध्यो राणी तुझे देखी सदा आमची शिकय तूं शिकय आमकां जेसूची शिसासा शिकय तूं शिकय आमकां जेसूची शिसासा आ कितली सोबीत राणी कार्मेलाची मोगागेन गुपी तुगे राणी कार्मेलाची तू सियोनाची भक्तीन अज्ञाची शारुदी निराधार्याची शारुदी निराधार्याची कार्मेलाच्या सुंदर राणी आमपासून विनंती कर एक आत्म्याची काणी हो आत्मो ल्हान पूण आत्मीक संगतींनी भोव व्हड फकत 24 वर्सांच्या ह्या ल्हान अवधेंत कांतेली चरित्रां अजून जिवंत आसा संवसार सोबीत आनी आकाशीत आसलो पूण जेजूच्या मोगा मुखार आनी सस्नीक जिविता मुखार संवसाराक हो आत्मो भुल्लो ना कोण ही व्यक्ती जेजूचे ल्हान फोलो सांत तेरेस लिझियाच्या ल्हान गांवांत जेली आनी मार्टीन हांच्या देवोत कुटुंबान जल्मालें तेरेस 9 जाणां भुरग्यां पैकी निमाणें तिच्या 15 वर्सांच्या प्रायेर देव आपयता म्हूण भोगलें आनी तिणें कार्मेलीत कॉव्हेंतान भरती जावचें म्हूण दृढ केलें कॉव्हेंताच्या नियमा प्रमाणे 21 वर्सां भरच्या आदीं कॉव्हेंता रिगोवंक तिका वडिलांनी परवानगी दिली ना लियाव 13व्या पावसाहेबाच्या विशेष परवानगेन 15 वर्सांच्या प्रायेर कॉव्हेंता भरती जाता बरी जाल्ल्या शिवाय सर्गींचे राज ना आमी ल्हान संगती मोगान कर्ण ताचे मुखांत्र देवातेय आमचे काळीजांनी मन उबारूंक जाय जेजूची देख घेवन आत्म्याच्या उर्बेन ती लासूंक लागली पयशिल्ल्या मिसा गांवाक वचूंक तयार जाल्ली भयण तेरेज तिच्या कठीण टीबी पिडे वरवीं वचूंक जालें ना सिस्टर तेरेस तुका सुपिरियरान कांय काम करूंक जमला न्हय सिस्टर जेजूच्या मोगा खातीर आनी आत्मे बचाव करचे खातीर हांव हें करनासा सिस्टर म्हजी एक आशा आसा सांग सिस्टर तेरेस लोकांनी म्हज्या मरणाच्या पेटे भोंवतणी फुलां घालूंक तुमी सोडी नाकात बदलाक तो दुडू आत्मे बचाव करचे खातीर
मिसावांक धाडून दियात. तेरेज TV पिडेंत साबार काळ कश्टल्या उपरांत 26 वर्सांच्या प्रायर मरण पावली. कसले जाप हे सिस्टरीच्या पायांक म्हजी मात्री तेंगतस म्हज्या तकलीफ गुण जाली. मरणानंतर साबार मिसांगा वाताव तिणें केल्ल्या अशरांची खबर येवंक सुरू जाली. ती देवातीन जावन 28 वर्सांनी 1925 वर्सा मेच्या 17 तिका पापा पियूस 11व्यान सांतीन म्हणून पासारले. माय खंय आसाय माय तूं? माय 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 आज आसाने आमकां इस्कोलांत पवित्र त्रिंदादानी मिस्तेरा विशांत पाठ केलो माय. पूण म्हाका ते सारकें समजना. तुका पूण ह्या विशांत कळीत आसा गी माय? पवित्र त्रिंदाद हा आमच्या घराय पवित्र त्रिंदादीचे पायनल आसाने. हा वय माय कितले सोबीत पायनल न्ही माय. वय पुता पवित्र त्रिंदाद म्हणल्यार एक देव आनी एका देवातय देग जण. देव बाप देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो हो एक मिस्तेर जाल्ले वरवीं समजूंक तितकेशे कश्ट. पूण म्हाका समजल्ले बरी हांव तुका सांगता आयक. जायत माय. आरंभाक देवान आकाश पृथ्वी मनसाती अशे सगळे आपल्या उतरा मुखांत्र रचले. वय 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 मनशाक रचले देवानच न्ही माय. वय पुता पूण थोड्या काळा उपरांत मनीस देवाक नेकार करूंक लागलो आनी देवातावन पयस गेलो. तेन्ना संवसाराक पाताक प्रवेश जाले. आता देवान कितें केले गोत्त आसा गी तुका? कितें केले माय? देवान आपल्या एकल्याच पुता जेजूक ह्या संवसाराक धाडलो. ताणे कुर्सार मरून ह्या संवसाराची सोडवण केली. आता परत मनशाकूळ आनी सृश्टी देवा लागीं राजी जाली. हा आता समजले म्हाका. देव बाप आमचो रचणार, देव पूत आमचो सोडवणदार. आता पवित्रात्म्या विशीं सांग माय. अले पुता जेजून सोडयली परसा पाटी वसनाशे तांकां सांबाळचे खातीर देवान पवित्रात्मो धाडलो. हो आता आमचे भितर आसा. अशें देवान पवित्र त्रिंदाद प्रगट केल्या. हे सत आमी मानून घेवंक जाय. म्हाका आतां अर्थ जाले माय. तुका मस्त देव बरें करूं माय. आमी सदांच एक पवित्र त्रिंदादीचे कंतार गायताव न्ही माय. ते आमी गावया गी. जायत पुता तुमी येया आमी सकट सांगाता गावया. जायत माय. भावार्थ आमचो एक देव आमचो एक एका देवातय तेग जण. बाप पुत्र आत्मो त्रिंदादी सगूट वडवीक भोगता तो परगटून. देव जावन आसा त्रिंदाद. पवित्र त्रिंदादीच्या मजतेन आमचें जिवीत आमी जियेवया. देवाचो आनी पेल्याचो मोग कर. मागण्यांच्या स्पिरितान जियोंक पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागया. देव बरें करूं.
पात्रोन आमच्या राज्ञा आमच्या सर्गींच्या नीतिवंता जुजे आसऱ्या आमच्या पावतू बाबा मोगाच्या. ऐका सांगता तुमकां सांजुजेची काणी आमच्या पात्रोन सांताची जिणी. नासरेतेच्या त्या गांवान जियेतलो एक सुतारी नांव ताचें जुजे. देवाच्या मांडावळीन जाल्लो तो करार मोरये लागीं, पूण मोरी जाली गर्भेस पवित्रत्म्या वरवीं. मनीस तो नितीवन नातेल्लें ताका मोन हाडूंक अपाकीत मोरयेक. चिंता तो सोडूंक तिका गुपीत. तेदवा न्हिदेन पडटा दिश्टीक ताच्या दूत सर्वेस्परसो सांगता ताका संदेश तसो. जुजे दविदाच्या पुता, मोरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे थंय गर्भी संभव पवित्रत्म्या वरवीं जाला. उठलो जुजे न्हिदेंतलो, पाळ्ळें ताणें उतर सर्वेस्पराचें, हाडलें ताणें मोरयेक आपल्या घराक. ह्या वेळार हेरोद जावन आसलो राय जुदेसो. आयकून खबर चिंतलें ताणें जीवशी मारूंक सर चेरक्या बालशान. परत्यान दिश्टीक पडलो दूत जुजेच्या दिली ताका जागवणी. वच बालशाक आनी ताच्या आवयक घे आनी इजिप्ताक पळून वच. पोत्यान हांव तुका सांगतलो त्या पुर्यान थंयच राव. बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद ताची सोदना करनासा. आतां जुजे भायर सरलो इजिप्ताक आपल्या गाडवाचे. देव आवय बालशाक रावलो थंयसर हेरोदीच्या मोरना पुर्यान. थंय तावन पावलो तो गलिलियाच्या नाझारेताक. पोस केली ताणें मोरयेची आनी जेजूची बापायच्या हुस्क्या संगी. एक दीस पास्काच्या परबेच्या त्या दिसा जुजे आनी मोरी भुरगे जेजू संगी जेरुसलेमा गेल्ल्या त्या वेळा दिसना जालो जेजू तांकां सोदना ताणीं केली कंथीन आनी दुकान. मेळ्ळो तांकां जेजू शिकोंदरा मोडें शिकोवचें देवाळान. पळोवन पावलीं तीं अजाप. विचार केलो मोरयेन संतोशान. अशें सांबाळलें जुजेन कुटुंब आपलें माया मोगान. आयकली मग तुमी जिणयेक आतां आमच्या पात्रोन सांजुजेची. जावया आमी सांजुजे बरी, कालती सोंसणीक आनी दयाळ. चलया आमी बागेवन कुटुंबाच्या सावळेन. सांजुजे तूं मोगासो, बापय मोगाळ तूं आमचो, पात्रोन दुबळ्या धाकट्यांचो, शेरोती आमचो. सांजुजे बाबा पात्रोन मोगाच्या, दी तुजी मजत आमकां हर एका दिसा. देव बाप, देव पूत आणि देव पवित्रत्मो जावन आसा दैवीक कुटुंब. आणि ह्या दैवीक कुटुंबांत जावन रुता जाल्लें आपल्या स्वाकुशेक पाठ करून देवाच्या कुशे प्रकार ताच्या योजना प्रकार जियेल्लें जेजू मोरी जुजेचें कुटुंबूच भगेवंत कुटुंब जावन आसा. देवाच्या कुशेक कल्तिमान घालून जियेल्ली मोरी मोरयेच्या गणाक आनी मानाक बादाक हाडिनासतना तिका सांबाळून बाळका जेजूक हेरोदीच्या हातांतलो निवारुल्लो जुजे आपल्या देवपणाक लबदोन रावनासतना देवा बापाचे कुशेक काल जाल्लो जेजू परगड जिणये पर्यंत आपल्या आवय बापाक विधेय जावन जियेलो. जुजे सुताऱ्याचें काम करून आपलें कुटुंब सांबाळतालो. मोरी आपल्या पुता जेजूक बरी देख दितली. जेजू आपल्या पोसक्या बापाच्या कामान आदार दितलो आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवालो जावन जानवायेन आनी प्रायेन वाडलो. जेजू आमचो राय, मोरी आमची माय आनी जुजे आमकां जाय. ह्या भगेवंत कुटुंबाच्या मजतेन आमची कुटुंबाय आमी भगेवंत करया. नजरेच्या पवित्र कुटुंबा देवाच्या येवजणेन कुटुंबाचें पवित्रपण आनी एकवट आनी ताची सोबाय आमी परत एक पोटी
गुमानान गेशें कर. जेजू मोरी आनी जुजे दयेन आमचे मागणे आयक. आमेन. भाग्यवंत कोर्टमा बेसांव आमचेर घाल. सलमच्या कामी देवाचे कुशे घाल. शिकय तूं आमकां बागी तुजी साल. वायटा विघ्नान ते राख आमकां सदां काल. जेजू तूं आमचो राय. मोरये तूं आमची माय. जुजे तूं आमकां जाय. मागतां तुमची ससाय. जेजू तूं आमचो राय. मोरये तूं आमची माय. जुजे तूं आमकां जाय. मागतां तुमची ससाय. सारिता 1381 इसवेन इटलीच्या उंब्रियांत जल्माली. तिचें नांव मार्गरीत. तिचो बापोय आंतोन मान्सिनी आनी आवय अमाता फेर्री. मार्गरिताक मोगान रिता म्हूण आपयतली. तिचें लग्न 12 वर्सां प्रायर पावल फेर्दिनांद म्हणल्या तरणाट्या संगी जालें. तो एक खोटो आनीक पिवडो जाल्ल्या निमती मस्त ती कश्टाली. तांच्या काजारी जिवितांत जवळे पूत देवान तांकां फावो केले. अशें आसता तिचो पती अचानक वैरींच्या हातान सांपडलो आनी ताची खुनी जाली. पूण ताच्या भुरग्यांनी त्या कुनीगरांचेर परिफोणकाण घेवन चिंतलें. पूण तिणें भुरग्यांक समजयलें आनी कुनीगरां बोगशिलें. थोड्या तेंपान भुरगीं पिडेक वळख जाली आनी मरण पावली. रिता कठीण दूख भोगली. अनाथ आनी विधव जाल्ल्या रितान कोवेंतां रिगोंक मोन केलें. सबार अडकळी तिका आयल्यारी देवाचे मांडावळे प्रमाणे रिता कासियाच्या अगोस्टिनियन कोवेंतां भरती जाली. तिणें केल्ल्या आंगोण्या प्रकार कठीण दुर्बळकायेन ती जियेली. थोड्या तेंपान तिच्या कपालार जाल्ल्या एका गाया निमती चड आनी चड ती कश्टाली. कोवेंतान सकणाय तिका कांटळटली. तरी रितान आपणाचे कश्ट देवा खातीर संतोशान सोंसले. 1450 इसवी मेयाच्या 22 तारीखे रितान आपलो भाग्यवंत आत्मो आपल्या रसनाराच्या हातांत ओपून दिलो. अजून पर्यंत तिची कोट नाश जायनासतना इटलीच्या कासिया हांगासर पळोवंक मेळटा. 1630 आनी 8 इसवेचेर पवित्र सभेन रिताक सांतीन म्हूण पासारलें. रिता कुटुंबांतल्या हर एका संध्याकाळी प्रत्येक जावन आवयांक एक देख. कुटुंबांतले सर कस सोसून देवाचो लक्षिल्यान अनुभव केल्ली रिता कुटुंबाजिणी पवित्र करून उलो दिता. असाध्यांची शारोतीन जावन आसल्या रिता बरी कुटुंबांत आमी सोंसणीक जावं आनी आमचे कश्ट मोगान घेवंक तिचो आदार आमी मागया. या बागी दिसा जय 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 श्रियाच्या मोलादीक सांता. आयल्यां सर तुजी सशी की तुजी गांवच्या शिकय आमकां जेजूची साल सदांच चमकता. मोगल सान रिता ह्या बागी दिसा जय जय तुका श्रियाच्या मोलादीक सांता. आयल्यां सर तुजी सशी की तुजी गांवच्या शिकय आमकां जेजूची साल सदांच चमकुच्या.
ह्या सरोवरांत पागी जावन आसलो सोम्यान विंचून काडलेल्या 12 आपोस्तलांपैकी एकलो दैरादीक मनीस सांत थॉमस. सोम्याच्या पुनर्जीवनपणांतय दुबा उसारलो तरी उपरांत सोमी ताका दिश्टीक पडटना ताणें विचारलो भावार्थ, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. आनी हे घडीत ताच्या भावार्थांत ताका भोव ग्रेस्त करूंक शकलें. पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवल्या उपरांत संप्रदाया प्रमाणे जेरुसलेमांतावन पॉयंट करून लिबिया, इथिओपिया आनी पर्शिया गांवांनी सुवार्ता परगट केल्ल्या नंतर भारताच्या केरळा राज्याक क्रिस्त शका 50 आनी 2 इसवेंत येवन पावलो. केरळाच्या कोडुंगल्लूर म्हणल्या सुवातेर ताणें पयले पांय तेंकलो. कोडुंगल्लूर आनी बोंतोणीच्या गांवांनी सुवार्ता परगट केली. विशेश जावन केरळाच्या जायत्या लोकांक ताणें सुवार्ता परगट करून तांकां पवित्र स्नान दिलें. सांत थॉमसान केरळाच्या 7 सुवात्यांनी इगर्ज्यो बांदल्यो. ह्या जाग्यांनी 10 वर्सां सुवार्ता परगट केली आनी जायतली आचापां केली. एक पोटी मलायत्तूर दोंगरार वचून दिंबेगाल मागणेक कर दर्नीर कुर्साचो गुर्त काडटना थंयसर दर्नीर ताच्या पांयांचो गुर्त आनी भांगराचो कुरीस उदेलो म्हणली पातयेणी लोकां मदें आसा. देखून सगळ्या संवसारार मलायत्तूर दोंगोर भोव नावार्दीक पुणशेत. विशेश जावन निमाण्या शुक्रारा लोक हरिहरीनी थंयसर येता आनी कुरीस घेवन कुर्सा वाटेच्या आचरणांत भाग घेता. सांत थॉमस केरळांत सुवार्ता परगटणेचें काम केल्ल्या नंतर तामिळनाडूक सुवार्ता परगट करूंक गेलो. मैलापुरांत सुवार्ता परगट करतना जायतले दुस्मान ताका उदेले. ताचे विरोध पितुरी करूंक लागले. थंयसर लागींच आसलेल्या लिटल माउंट वा ल्हान दोंगर म्हणल्या सुवाते तो लिपोवन रावता आनी थंयसर एक कुरीस तो उबारता. एक दीस तो मागण्यार आसतना ताका बालयेन तोपून जिवेशी मारले. क्रिस्त शका 7 आनी 2 इसवेंत जुलय 3 तारीखेर तो मरण पावलो. सांत थॉमस मार्तीर मेल्ल्या सुवातेक सांत थॉमसाचो दोंगर म्हूण आपयतात. सांत थॉमस भारताचो पात्रोन आनी विशेश जावन केरळांत लोकां मोगाळ. भारत देशाच्या मातयेंत पांय तेंकून सुवार्तेचो परमळ आमच्या गांवांत पासारलो जेजूचो आपोस्तल सांत थॉमस. संदेश म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा म्हूण भावार्थ उसारिल्लो सांत थॉमस आमकां कश्टा वेळार सोम्या ताई भावार्थ उसारूंक आदार जावं दी. देव बरें करूं. पवित्र सभा सप्टेंबर 8 तारीखेर मोरयेचे जल्मा फेस्त मोती फेस्त आचरण करता. हो गर्सिया, हो गर्सिया, मोरयेच्या जल्माच्या 9 महिन्या पयले डिसेंबर 8 तारीखेर कोसेसांव सायबिनेचे फेस्त आचरण करता. आता हे घडीक तुमचे मुखार नजरेतांत एक अजाप घडले. सा अन्ना आनी सा जोकीम भावार्थी देवबिरांतीन बरयल्ले आदर्श जोडे जाव नासले तरी 20 वर्सां पर्यंत तांकां भुरग्यांचे देणे नातले जाल्ल्यान ती उपास कर भुरग्यांच्या देण्या खातीर दीस रात मागणे करतली. एक दीस ती मागण्यार आसता बडवो तिका दिश्टीक पडटा. अन्ना, तुझे मागणे देवान आयकले. तू बेगीच गर्भेस जातली. तुजे तोंड जल्मोवच्या बाळाची महिमा सगळ्या संवसारार प्रसारतली.
अशें सा अन्नाचे उदरी पापकत नासता मोरी माय गर्भ संभवता. अधिकृत जावन पवित्र पुस्तकांत हाचो उल्लेख ना तरी पुर्विल्ल्या क्रिस्तांव बरप्यांनी हाचो उल्लेख आसा. ह्या गणिताचो उडास जावन डिसेंबर 8 तारखेर कोसेसांव सायबिनेचे फेस्त आचरण करता. कोसेसांव सायबिनेच्या इमाजेन मोरयेच्या कोटेपंदा आसली जीवदाळ जावन आसा संकेत तिने सैतानाच्या बुलोवणेचेर आनी पथकाचेर जैत वेल्ले. संद्र जावन आसा संकेत समृद्धेचो निरंतर मनशा कुळाच्या वंशाभिवृद्धेचे आनी देवाची माता जाल्ले. भूमी जावन आसा संकेत संवसारांत देवाच्या रचनेच्या कामांत मोरयेचे मेतेरपण आनी सगळ्या मनशा कुळाक आवय जाल्ले. मोरये माये तुजे बरी आमी नितळ निस्कळ कालतेपणाची जिणी जिवन देवाच्या वोडतांतली जिवी फुलां जावन देवाच्या मोगाचो सुवात सर्वांक प्रसार करची कृपा आमकां देवा कडची मागून धाड म्हूण मागता. कोसेसांव सायबिने आमचे शरोतिनी नमन तुका करता माये भक्तीपोनी भुरगीं सर आमी तुजी आवय तूं मोगण आमची कलमाये दयेन आमचेर नीज तुजी काकुळतीची. सांबाजील होत्या आमच्या मोगाळ भक्ता आमच्या वाड्याच्या पात्रून सांता आमची मुद्दू कुर्बी बेसावा सांबाळ वरांका सदा. दुबल्या धाकट्या मोगान वेंगलोय इकच मातेचो दोतोर जालोय सतानी तीन उर्बेन वावुरलोय पवित्र सभेचो तूं सांग जालो. कष्टा दुःखात कुमोक दिमच्या दुबल्या दात्या कादा सावच्या पिडे शिडेन सांगा दिमच्या आमकां बळवंत प्रेरण तूं जाला. सांबाजील वत्या आमच्या मोगाळ भक्ता आमच्या वाड्याच्या पात्रून सांता आमची बुद्दू कुर्बे बेसावा सांबाळ वरांका सदा. आमची बुद्दू कुर्बे बेसावा सांबाळ वरांका सदा. जे एकऱ्यांनी आस्त करून दवरल्याय ती तुजी न्हय. जे कितें तुवें तुज्या घरांत वस्तू रास करून दवरलाय तें तुजें न्हय. जे कितें तुवें दुडूपून जावन दवरलाय तो बिलकुल तुजो न्हय. तो तुज्या दुबळ्या धाकट्यांचो. हो जावन आसा संदेश आमच्या वाड्याच्या सांताचो सांबाजीलाचो.
ही काणी मारतीरपणाची क्रिस्ताच्या मोगा खातीर आपलेंच रगत 2 पटी वारयिल्ल्या एका सोजेराची. बोस्त्यांव रोमाचो एक सोजेर. बोस्त्यांवाच्या काळार क्रिस्तांव धर्म रोमाचो राज धर्म न्हय आशिल्लो. अशें आसल्यान क्रिस्तांवांक ह्या काळार सबार कस्तक दोवण्यो मेळटल्यो. बोस्त्यांव एका याजकाचे उतराचे प्रेरण घेवन बंदेंत आशिल्ल्या क्रिस्तांवांक कुमोग करीत म्हणल्यार एकाच विश्वासान एक सोजेर जाता मात्र न्हय, बंदेंत आशिल्ल्या सबारांक क्रिस्ता खातीर मोरोवंक धैर्य दिता आनी सबार पिडेस्तांक ताच्या मागण्या वरवीं बरी भलायकी मेळटा. पूण हो एक क्रिस्तांव म्हणलें गुपीत उरता आनी रायाचो मोगाचो सोजेर जाता. डायोक्लितान रायाच्या मरणा उपरांत ताजो पूत गेलेरियस राय जाता. 9व्या रायाक बोस्त्यांव एक क्रिस्तांव म्हणून कळीत जाता. हे खात्री करूंक राय बोस्त्यांवाक आपयता. बोस्त्यांव, तुका आज हांव एक जबाबदारी दिता. बोस, आमच्या प्रांतांतल्या सर क्रिस्तांवांक लगाड काड. ना राया, हें काम मुज्यान जायना. हांव एक क्रिस्तांव, ते सकट मुजे भाव आनी क्रिस्तांवांक हांव लगड काडचो ना. कितें? म्हजी आज्ञा पाळूंक तूं तयार नाय? सोजेरानो, हो क्रिस्तांवांक बचाव करूंक आयला. हाका दरा आनी बालयांनी तोपून जिवीशी मारा. अशें भल्यांनी तोपल्ल्या बोस्त्यांवाची मोत चुकता. पूण सोजेर तो मरण पावला म्हूण चिंतून ताका सोण वेतात. बोस्त्यांवाची कूड निकेपूंक 2 स्त्रियो ताचे लागीं येतात. तवळ बोस्त्यांव जिवंत आसलेलें पळोवन तीन तांकां ताच्या घरा व्हरतात. सुमार 2 म्हयनेच्या शुश्रुशे उपरांत बोस्त्यांव बरो जाता. कोणाकच बिये नासतना बोस्त्यांव परत राया मुखार हजर जाता. नमान राया, तुका म्हजी वळख कळ्ळी गी. हांव बोस्त्यांव तुवें लगड काडिल्लो, पूण हांव जिवत आसां. कितें? तूं आनीक मोरोंक नाय? जिवत आसाय? राया, तूं सूख आदार नासाय. क्रिस्तांवांक लगड करचें तुजें येवजन सारकें न्हय. हे विपरीत जालें. सोजेरानो, ताका दरा आनी परत बालयांनी तोपून जिवीशी मारा. हा, जागृत. तो मेलागी म्हूण खात्री करा. ताणें परत जिवन जावचें नाका. अशें पवित्र सभे खातीर 2 पटी भल्यांक बली जाल्लो बोस्त्यांव मारतेर जावंक पावता. पापा दामासान बोस्त्यांवाक निकेपिल्ल्या जाग्यार देवाळ बांदलां आनी हाका संताचो मान दिला. आजुनी सबार लोक ह्या इगर्जेक भेट दिवन पिडेंतली बरी जातात. संवसार साम बोस्त्यांवाक आज पिडेस्तांचो आनी सोजेरांचो पात्रोन म्हणून मान करता. साम बोस्त्यांव आमचो पात्रोन, जीव दिलोय क्रिस्ता पासून. वीर मातीर तूं, धीर मातीर तूं, क्रिस्ताचो कोरो सेवक तूं. दैरादीक शिपाय तूं आसलोय, पिडेस्तांचो वयस तूं जालोय. नितळ फूल सर्गीचे जेजूच्या मोगाचे, सुभागी किरण आमच्या वाड्याचे. नितळ फूल सर्गीचे जेजूच्या मोगाचे, सुभागी किरण आमच्या वाड्याचे. वाड्याच्या पात्रोणाचे प्रदर्शन हांगासर संपता. स्पर्धांत भाग घेतिल्ल्या सर वाड्याकारांक देव बरें करूं. जनो हांगासर एक भोव अपूर्व कार्य आमच्या वाड्याच्या पात्रोणाचे लाईव्ह प्रदर्शन तुम्ही पळयलें. असलो स्पर्धो खंयसरी खंयच्याय फिरगेजेन जाल्लो ना. हे एक कॉन्सेप्ट, नवेंत कॉन्सेप्ट म्हणजे मतीक आयले. आमच्या फिरगेजेन कित्याक करूं नजो, कोणेय करून येतलें कित्याक करूं नजो. आज हांगासर तुमचें लाईव्ह प्रदर्शन पळोवन आमकां सगळ्यांक आमी पुळकिता जाल्या. हे पळोवन जायकी उरती, धदोसकाय बगली, इवन जे संगीत अजाप जालें.
हांगासर तुमचे ते आसली देणी तालेंतां प्रदर्शीत जाली. इतली देणी तालेंतां म्हणजे फिरगेजेत आसा म्हूण पळोवन म्हाका भारी संतोश जालो. देखून पार्टिसिपेट केल्ल्या हर एकल्याक प्रायज आसतलें, हर एकल्याक प्रायज आसतलें. यू आर ऑल विनर्स. ऑफकोर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायज आमी दिता, पूण तुमकां सगळ्यांक म्हजें खासगी भोवमान आसतलें. तुमकां सगळ्यांक अभिनंदन. आनी हांगासर विविध वाड्याच्या पात्रोणांक तशेंच थोड्या एक्स्ट्रा सांगता तुमी हाडलां. एक सांत भक्त कितें, तांची जिणी कितें, कशें ते जियेल्यात, कशें ते संदीपणा पावल्यात म्हणून आमकां कळ्ळें. आतां हांगासर लाईव्ह आमी पळयलें तुमचे मदें सबार सांत सांतुण्यो उपजोदीत. हांगासर ह्या सांत सांतुणीचें निदर्शन तुमी पळयलें, लाईव्ह प्रदर्शन पळयलें. आमकां प्रेरण लबोनी आमी संदीपणाच्या वाटेर चलया आनी सर्गीच्या राजाक एक दीस पावया. हें कॉम्पिटिशन कित्याक आयचे दीस अरेंज केलें? पोरूस स्वामी सांता भक्तांचें फेस्त आचरण केल्लें नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर. बेगीन आमच्या पात्रोण सालोरेसाची ही फिरगस आमच्या दिसीचे अदीक पुणशेत म्हूण परगट करता म्हूण गवळी बापांनी आमकां सांगलां. एक ताळयो बेटा न्ही येदो असो लोकांच्या तोंडांनी घोळोवन आसलें हें पुणशेत आमचो गवळी बाप परवा 18 तारखेर हे आमच्या दिसचे पुणशेत म्हूण मानून घेता आनी घोशण करता. ह्या संदर्भार सालोरान साबरींस ह्या संवसारांत आमचे बरी मनशां सैमाची जिणी जिवन सांतेपणा पावल्या सबार सांताचें निदर्शन लाईव्ह प्रदर्शन आमी पळयलें. प्रदर्शन केल्ल्या हर एकल्याक, तातूंत मिनत काडलेल्याक, वावंट काडलेल्याक, वाड्याच्या गुरकारांक, प्रतिनिधींक आनी हांगासर नाटन केल्ल्यांक परतन जोरदार ताळयो पेटोवन अभिनंदन पाठोवया. कॉंग्रॅच्युलेशन, गुड लक, गॉड ब्लेस यू. आमी सक्कड एक दीस त्या सांत भक्ताच्या वरान मेळोवंक देव आमकां फाव करून मागया. थँक्यू, गुड लक, गॉड ब्लेस यू. कंतारिस्तान जमल्या फादर वॉल्टर मेमोरियल कॉयर पंगडाचे सांदे. फादर वॉल्टर हाका नेण आसुल्लो कोणूच सुना दियेशींच सर चडावत खंतारां सुरबिली खंतारां थावन ताणेंच घडिल्ली लितुर्जी खंतारां आनी तो देवादीन जाल्यारय आज आमचे संगीत जीव आसा म्हणून सांगेत. ताच्या स्पिरितान आमचे मदें तो आसा आनी ताच्या नांवान हे सर्व ताचो उगडास काडच्या खातीर आमी सर्व सबार फिरगरेचे सांदे एक जावन आमी फादर वॉल्टर मेमोरियल कॉयर आमचो पंगडाचो गुरू म्हणयेत सायमन ताणें हो पंगड घडन सबार फिरगजेच्या कंतारिस्तांक एक करन आमकां सांगात हाडला. आनी आमी गायता लोयलाच्या सांतिनासा. लोयलाचो सांतिनास तो जिजवीत सभेचो घडणार जावन आसा आनी जिजवीतांत ही सभा ताका संबंद जाल्ली कॉलेज सांत एलोशियस कॉलेज तशेंच रिट्रीट हावस हे सर्व ताच्या मानाक समर्पून बांदिल्लीं जावन आसात आनी ताचे मुखांत्र सबार विद्यार्थी तशेंच कंतारिस्त उब जाल्यात फादर वॉल्टराच्या नांवान. देखून आतां आमी गायता सांत इनास लोयलाच्या मानाक गीत लोयलाच्या सांतिनासा. जेजूच्या सभेच्या स्थापका भक्तीपणी तुजे लागीं मागता धाडून दी सर्गी बेसांवां. जेजूच्या
नसा जेजूच्या सभेच्या स्थापका सभेच्या स्थापका तुझे लागी मागता काढून दे सर्गी बेसावा लोयलाच्या साथी नसा नसा जेजूच्या सभेच्या स्थापका सभेच्या स्थापका तुझे लागी मागता
देव बरें करूं. सायमन पायस आणि कॉयर पंगड आयचो हो स्पर्धो आनीक जिवाळ केल्ल्या खातीर सर्व बंदेल फिरगसगारा तर्फे तुमकां देव बरें करूं. वरयणारांची भोगना आणि विश्लेषण भोव प्रमुख. आणि आतां मुखार आपयता आयचे हो स्पर्धो वरवणी केल्ल्या ते गाय वरयणाऱ्यांनी मुखार येवचें आनी तुमची भोगना तुमी उसारची. मोगाळ विगार बापानो, याजाक बापानो आणि मोगाळ भाव भयणीनो, पयल्या सुवातेर आमच्या तेगांच्या तर्फेन वा अपुरबायेचो वाड्याच्या पात्रोण संताचो प्रदर्शन केल्ल्या तुमकां सर्वांक आमचे नावे अभिनंदन. आनीक जोरान भारी संतोश जालो. तेगांय उलयलें हांव, म्हाका उलोवंक दिलां आतां तेगांच्या तर्फेन. कॉम्पिटिशनां विविंगड आसात, पूण असलीं कॉम्पिटिशनां स्पर्धे वाड्यांत आमचो पात्रोण आमकां लागीं. देखून म्हाका कितें भोगलें म्हळ्यार एक आमचो वाड्याचो पात्रोण, आमच्या पात्रोण खालें सांता भक्तांचें म्हूण सांगोना, आमच्या वाड्यांत आमी ल्हानपणान वाडिल्ल्या आनी पात्रोण सांताचो तितलो लक्षिल्ल्यान संबंद आसा, मोग आसा. आनी हें प्रदर्शन तुमी आपुरब्यान केलां. परत तुमकां हांव अभिनंदन पाठयतां. मोगाळ भाव भयणीनो, थोड्यो संगती आजकाल पात्रोना विशयांत आमकां जाणाव, आमी वाचून जाणाव. वाचून काय थोड्यांक भुरग्यांक हांव चिंता तितलें कळीत आसचें ना. पूण हें प्रदर्शन पळयता आसतना विग्गी समजोवंक आनीक आमच्या सांता भक्तां विशयांत जणवाय जोडूंक हें एक प्रदर्शन उपकारा पडलें म्हूण म्हाका भोगलें. दुसरें, टीम वर्क, सांगता आयिल्ली रीत इस्कोलांनी बरो सुलाभ लागीं येवंक. वाड्यांत हांव तितलें सुलाभ ना, पूण तुमी हांगासर कितेंय प्रदर्शन दिता आसतना हांवें पळयलें, एक काल हांगासर प्रदर्शन केल्लें मात्र न्ही, ती तयारी करची रीत आहा पळय, हांगासर 1 मिनट दिल्लें तितल्या बेगीन, थोड्यांचें अर्द्या मिनटा भितर जालां. ताचो अर्थ तितली सुडसुडाय, तितली उमेद आनी तुमी टीम वर्क जावन केल्लें वावर खंडीत जावन होगलीक एक फावो सडीत ना. अकरेचें एक भोगलें म्हाका, मुच्च जाणां तुमकां 3 मिनटां उणें म्हूण भोगलें. कित्याक म्हळ्यार 3 मिनटां तातूंत क्रिएटिविटी करूंक अवकाश कंतार गांवकार्यान दिल्लो. पूण 3 मिनटांनी उणें टायम दिवन कशें करियेत म्हणलें तें तुमी दाखयलां पॉझिटिव्हली. सर्तीक टायम जायचे म्हणना, दिल्लो टायम आपले तुमी आपुरबायन तो केला. मस्त ग्रुपांनी सर्तीक टायम खाण घेवना, बारी वेग्गी फास्ट करन तुमी तें केलां. देखून 3 मिनटांय उपकाराक पडल्यांत. आनी परत म्हाका आमकां कश्ट जातात इल्ले, कित्याक म्हळ्यार सांता भक्तांचें न्ही तितलें सुलभ ना तुमी प्रदर्शन करता आसतना. पूण आमी त्या गाणी आपुरबायन केलां आनीक रिजल्ट ऑलरेडी आयलां. तुमकां फर्स्ट सेकंड थर्ड मेळटलें आनी उरल्यांक सगळ्यांक विगार बापाचें नांव विकालें. कॉन्सोलेशन प्रायजस आसा सगळ्यांक आसा म्हूण सांगलां. देखून म्हाका भोव संतोश आपयल्ल्याक. विगार बाप आमकां भोव मोगाचे, सगळे आमकां म्हळ्यार सगळे दिएसीसींत फेमस ते, आनी आमकां मस्त प्रेरण म्हाका खंडीत जावन आनी हांगासर आपयलां. आनी तुमचे व्हडली व्हडली कार्यक्रमां आसात ती सगळ कार्यक्रमां बऱ्या रितीन जावन दी, सांलोरेसाची आशिर्वाद लाभून दी म्हूण हांव आशेतां. आनीक सिस्टर आनी आमचे शायनी स्वीडल तेगांचे नवी हांव परत तुमकां अभिनंदन पाठोवन 2 उतरां करता. थँक्यू. देव बरी सांज देव सोमेस्तां. म्हाका एकच पॉयंट ऍड करूंक आसा. म्हाका मस्त कशी भोगलें काल म्हळ्यार भुरग्यांत हांव यूथ आसली, व्हडा आसली, मालगडी आसली, सगळें येवन ಒಟ್ಟುಗೆ घेवन तुमी प्रॅक्टीस कशें केलें कोणना, खंय प्रॅक्टीस केलें कोणना, बिकॉज हांगा गोत आसा भोंवडेल आमकां फ्लॅटांनी मुस्त आसात. हांव तें चिंतून आसली. सो ह्या परफॉर्मन्साच्या की तुमी तुमच्या घरांनी वाड्यांनी ಒಟ್ಟುಗೆ मेळून एक इल्लें जगण इल्लें कोणाची आयडिया काण घेवची, खंय तो प्रॉप्स हाडचे, ते फस्ट की सेकंड एका टिमान बरें करून चेरार कापूसांनी दवरून शॉलांनी दवरून सेट वर्क तुमी केल्लें, मस्त क्रिएटीव भोगलें. कॉस्ट्युम्स जावन दी. आनी म्हाका मस्त पसंद जालें भुरगीं.
भुरग्यांनी बरें करून आतां आमी आमच्या फिरगेच्यांनी पळोवन आसा भुरगीं मुखार येनात. आमी ल्हान आसतना दोतोनेच्या दिसाक आमी पार्टिसिपेट करताले. आतां आमी इल्लीं भुरगीं उणी आसात, फिरगेच्यांनी भुरगीं उणी आसात आनी भुरग्यांचें पार्टिसिपेशन उणें आसा म्हण बोगतेत आसा. त्या संदर्भात हांगा मुस्त भुरगीं वेदी वयर आयली आनी मुस्त बरें करून कोंकणी थोड्यांनी उलयल्या, बरें एक्टींग केलां, बरें सिंगींग केलां. सो त्या खातीर हो एक कॉम्पिटिशन मांडून हाडलें. तुमकां सर्वांक हांव कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गनायजर्सांक. बरें नीटली ऑर्गनायज केलां. आमी चिंतलें 27 वाडे आसात, 14 कॉम्पिटिशन म्हळ्यार एक 7-8 वरां मुसर जातालें कोण ना. मुस्त बट नीटली ऑर्गनायज करून वेळार सुरू केला आनी वेळार मोग दिला. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू ऑल द ऑर्गनायजर्स अँड द पार्टिसिपंट्स. सो देव बरें करूं आमकां तुमच्या संतोशान आमकां मातर केला. थँक्यू. सांगचें पुरा सांगून जालें पाद्र्याबान आनी स्विडलान. म्हाकाय मस्त खुशी जाली ह्यो प्रोग्राम म्हळ्यार सांता विशीं ह्या टायपाचें कॉम्पिटिशन खंय पळोवंक मेळना. फस्ट टायम पार्टिसिपेट आमी म्हळ्यार जड्ज जावचें आनी पळोवचें. तशें मस्त बरें जालें आनी सर्व वाड्यागारांनी मस्त उर्बेन मोगान तें केलां. म्हळ्यार एक्ट करतना दिसतलें तांकां म्हळ्यार कितलें प्रॅक्टीस केला, कितलो म्हळ्यार त्या सांता वयर तांच्या वाड्याच्या सांता वयर कितलो मोग आसा म्हणून तांणी एक्ट करतना तें दिसून आयलें. सो आमकां जड्ज जावना पयल्यार तुमकां देव बरें करूं आनी प्रायज विनर्सांक तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन आनी पार्टिसिपेट केल्या सगळ्यांनी बरें केलां. सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेशन. देव बरें करूं. देव बरें करूं. फादर अरुण लोबो, सिस्टर सरिता आनी स्विडल तुमच्या भोगनांक आयच्या ह्या स्पर्धा विशांत. आनी आतां हांव उलो दितां आमचे विगर मनादीक बाप आंडोलियो सोज आयच्या ह्या स्पर्धेच्या वरेणारांक उडासाची काणी दिवच्या. पयल्यान पयले मनादीक बाप अरुण लोबो. फादर तुमकां मस्त देव बरें करूं. येदोळ म्हणून 2.5 वरां म्हणून आमच्या संगे तुमचो अमूल्य वेळ आमच्या खातीर तुमी कसल्या खातीर. फादर अरुण लोबो. सिस्टर सरिता, सिस्टर तुमकां मस्त देव बरें करूं. बरें करून तुमी वरवणी आयच्या ह्या स्पर्धेची तुमी केल्या. स्विडल डिसोजा. थँक्यू स्विडल. थँक्यू सो मच. परत जोरान आमी थाळ्यो पेटोवन ह्या तेगाय वरयणारांक आमचे उल्हास आमी पाठोवया. थँक्यू फादर अरुण. थँक्यू सिस्टर सरिता अँड स्विडल डिसोजा. आता सर्वांक उपकार बावडू मुखार वेता श्रीमती शायला सल्डाणा. वाड्याच्या पात्रोन संतांचे प्रदर्शन स्पर्धो यशस्वी रितीन संपलो. हाका कारण जाल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडूंक हांव तुमच्या मुखार उबी आसा. पयल्यान हांव उपकार बावडटा धन्या देवाचो हो सुबीत दीस फावो केल्ल्या खातीर. बोनेल फिरगसगारांक सांताचो प्रदर्शन स्पर्धो मांडून हाडी जाय म्हूण आमच्या मोगाळ विगार बापांक व्हरती आशा जावन आसली आनी तांच्या आशे प्रकार हो स्पर्धो प्रदर्शन जालो. आनी आतां ते आयल्या उपरांत ताणें हें प्रदर्शन पळोवन डिसायड केलें की पार्टिसिपेट केल्ल्या हर एकल्यांक भोवमान दिजय म्हणून पद्र्याबाक आशा जावन आसली. ताणें ताचेत खुशेन ताणें भोवमान ताचे पयशे ताणें दिल्यात. फादर तुमकां मस्त देव बरें करूं. हो स्पर्धो मांडून हाडूंक सूक्त सल्ला आनी मार्गदर्शन दिल्ल्या मानदीक बाप विलियम डिसोजा आनी मानदीक बाप पीटर गोन्सालीस हांकांय हांव उपकार बावडटां. ह्या स्पर्धेक वरेण्य जावन आमचे मदें आसात मानदीक बाप अरुण लोबो, सिस्टर सरिता क्रास्ता आनी स्विडल डिसोजा. हांकां ते गायकी हांव काळजातां देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या फिरगजेन 30 आनी 100 वाडे आसात पूण 16 वाड्यांनी ह्या स्पर्धेंत भाग घेवन उत्तम रितीन वाड्याच्या संताक मान केला. स्पर्धेंत पात घेतल्यांचो वाड्यांचा गुरकाराचो प्रतिनिधींक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हो स्पर्धो मांडून हाडूंक व्हरती तयार आयकन आज वेवस्थीत रितीन मांडून हाडिल्ल्या सांस्कृतीक समितीच्या सदस्यांचो फिरगस गवळी परिशदेचो उपाध्यक्ष
कार्यदर्शींचो हांव उपकार बावुरतां. मधुर गितांनी आमची मनां दोदोस केल्ल्या श्रीमान सायमन पायस आनी तांच्या पंगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. परत हांगा जमलेल्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं श्रीमती शायला सल्डाण. आणि आता सर्वांनी आतुरान राखून रावली घडी आयल्या. हांव विनंती करता मानादीक बापू पिटर गुन्साल्वीस तुम्ही ह्या स्पर्धेच्या विजेत्यांची नांवां आमच्या मुखार दवरूं. सगळ्यांनी राखून आसलो वेळ न्ही गे. कोणा प्रायज येत कोणाक मेळत आमकां न्ही आमकां मेळत पूण कोणाक म्हणून सांगचें तें भाग म्हाका मेळ्ळां. ओके आतां पयल्यान पयलें कन्सोलेशन प्रायजीस आमच्या विकाराचे मोहन मैदाना उदार मनान सगळ्यांके प्रायज दिलात. देखून तुमी मुखार येवचें वाड्याच्यांनी नांवां आपयता आसतना येवन तुमचें प्रायज विकारांत हांव घेवन येचें. हे मुखार या कन्सोलेशन प्रायजीस. सान लॉरेन्स वाडो, इमॅक्युलेट कन्सेप्शन वाडो, होली क्रॉस वाडो, कार्मेल वाडो, सेंट तेरेस लिटल फ्लावर वाडो, सेंट फ्रांसिस सवेर वाडो, सेंट बाजिल वाडो, नित्यादर वाडो, सेक्रेड हार्ट वाडो, सेंट थॉमस वाडो, सान जुजे वाज वाडो, सेंट सेबॅस्टियन वाडो आणि होली फॅमिली वाडो. इतल्या वाड्यांक कन्सोलेशन प्रायजस मेळ्ळ्यात. आतां कोणाक कन्सोलेशन प्रायज मेळ्ळो ना तांकां इल्ली चड खुशी आसूंक पुरो. देव बरें करूं. आतां विजेत जाल्ल्यांचे सगळ्यांनी विजेत जावंक जायना. फकत 3 वाड्यांक मात्र हो अवकाश. 3rd प्लेस येता कोणाक? 3rd प्लेस लॉट नंबर 6 क्रायस्ट द किंग वाडो जेजुराय वाड्याक 3रे स्थान लाभलां. ओके, 2nd प्लेस कोणाक मेळना जावंक पुरो? 2nd प्लेस कोणाक मेळना जावंक पुरो? सेकंड प्लेस लॉट नंबर 11 सेंट जुजे वाड्याक मेळ्ळा. सेंट जोसेफ वाडो. And finally, the winners, champions of today's competition, कोण उरली? Holy Trinity वाड्याक पयलें स्थान लाभलां. Holy Trinity वाड्याक congratulations. Kindly come forward and receive your prize. परत एक पोटी भाग घेतिल्ल्या सर्व वाड्यागरांक अभिनंदन, कंग्रॅच्युलेशन्स आणि विशेष जावन विजेत जाल्ल्या तिनूय वाड्यांक परत एक पोटी देव बरें करूं. कंग्रॅच्युलेशन and you have done very well.